India's leading institute for medical engineering and foundation preparation is now in Vasco, Ponda and Mapsa. Fulfill your dreams of becoming a doctor or engineer with Akash Byju's. Enroll for instant admission cum scholarship test. Admissions open. राज्यात जावपी गुन्यांवांतले चडशे आरोपी भायले म्हूण मुख्यमंत्री म्हणटा. ह्या सप्तकांतल्यो केसी पळयल्यार भायले आनी गोंयचे हे प्रमाण 50-50 जाता. वेगवेगळ्या तरेचे गुन्हे वाडटा ते पळोवन पुलिसेन बीट सिस्टम चालीक लायल्या. 24 वरां सगळ्या पावंड्यार काम करता, सगळे कडेन नजर दवरता. ह्या सप्तकांत पुलिसेन चंदगडच्या भुरग्यांक सगळ्या तरेची पॅकेज दिवपाच्या नांवान लुटपी टोळयेंतल्या 3 चलयांक धरले. ते आदी 3 तरणाट्यांक धरिल्ले. प्रकरणांतले 6 आरोपी भायले, नेपाळचे. ह्या सप्तकांत अपहरणाच्यो एकार एक केसी पुलिसांनी क्रॅक केल्यो. अल्पवयीन चलयांक फुसलावन तांचे अपहरण करपाचे 3 प्रकरणांत पुलिसांनी आरोपींक धरले. 30 मायाक वास्कोचे चलयेचें अपहरण करपाच्या प्रकरणांत युपीच्या 20 वर्सांच्या जाफर कादरीक धरलो. फातोड्ड्या अश्यो 2 केसी घडल्यो, त्योय पुलिसांनी सोडयल्यो. एका केसीत नेपाळी, दुसरे केसीत केरळी नागरिकाक धरलो. वास्को पुलिसांनी फेक टीसीक धरलो. 24 वर्सांचो शिवानंद चव्हाण ह्या युपीच्या तरणाट्याक धरलो. राज्यांत घडपी क्रायमांत भायल्यां बरोबर गोंयकारूय तितलेच वांटेकार आसात म्हूण कांय घडणुको पळयल्यार दिसून येता. कोलवाळे पुलिसांनी कोकेन आनी गांजा सयत जेल गार्ड इब्रामपूरच्या संजय वरकाक कोलवाळे उखल्लो. आनी एका ड्रग्साचे केशीत म्हापशा डांगी कॉलनीत रावपी मूळ पश्चिम बंगालांतल्या मासूम रेहमानाक 1300 ग्राम गांजा सयत धरलो. ह्या दोनूय केशीत पुलिसांक कोणे तरी टीप दिल्ली. केप्यां वाठारांत तांब्याच्यो मडक्यो हांडी चोरपी दोगांक पुलिसांनी धरले. विजय जलीगिरी सांजुजिदे आर्यालचो जाल्यार राम सिंग नेसाय कोंबाचो. कुडतरे काकान आपल्या 13 वर्सांच्या पुतण्याक 35 मीटर खोल बांयत वडयलो. तो सोंपलो अशें समजून घरा गेलो. पुतनो वाचलो आनी काका मडगांवचो मोती दोंगरा वयलो बसवराज काकीक पुलिसेन उखल्लो. आपल्या कंपाउंडांतली फुलां काडली म्हूण कोयत्यान खुली हल्लो करपाचें प्रकरण आजगांवां घडलें. ह्या प्रकरणांत पुलिसांनी डेजमंड आल्वारिसाक अटक केल्या, जाचेर हल्लो जाला तो अस्लम मर्चंट सिरियस इंजर्ड जाला. कोलवाचो बंधू तांत्रीक रमाकांत नायकाक पुलिसेन 14 वर्सांच्या चलयेर बलात्कार केला म्हूण अटक केला. बाबाच्या नाताक लागून चलयेची वाट लायली म्हूण चलयेची आवय पुलिसांच्या ताब्यांत आसा. काणकोणच्या सविता माळीच्या खून प्रकरणांत पुलिसांनी ताच्या घोवाक अजय माळीक धरला. सुमार म्हयनोभर तपास केल्या उपरांत पुलिसांनी केस सोडयली. म्हापशा ब्रेस्तारा फातोड्डेर एकल्याक तिगांनी लुटलो. जमनीत हवेत पिस्तुलान फायरिंगूय केली. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी माडेल थिवी अन्साबादच्या तिगांक उखल्लो. जेम्स सोजाकडच्यान पिस्तूल जप्त केले. ताचे बरोबर आशिल्ले विनायक सोमजी आनी विलियम्स रॉड्रिग्स पुलिसांचे तावडेत सापडले. मडगांवां एका कन्स्ट्रक्शन सायटी वयल्यान 2 मोबायल चोरपाचे प्रकरणूय पुलिसांनी सोडयले. होली बादशाह मुल्ला ह्या दाबोळच्या आनी असलम कलयगर ह्या वास्कोच्या तरणाट्यांक धरलो. फातोड्ड्या पुलिसेन स्कूटर चोरीचे प्रकरण सोडयतना थंयच्या एका अल्पवयीन भुरग्याक धरलो. नव्यो केसी सोडयतनाच पुलिसांनी ओल्ड गोंयांत गळ्यांतली सरपळी चोरपाचे प्रकरण सोडयले. दुसरे वटेन म्हापशा पर्वरे वाठारांत तोतिया पुलीस रस्त्यान वचपी बायलांची भांगरां चोरपाक लागल्यात. तोतिया पुलिसांचो हो प्रकार पुलिसांक सतायता. स्केच आनी मोटारसायकलीचे चित्र पुलिसांनी सगळ्यांक धाडला, मात अजून मेरेन कांयच प्रोग्रेस ना. वास्को बायणात 60 वर्सांच्या कायतान डिसोजाक ताच्या बरोबर भोंवपी एकल्यान मारलो. ही केसूय अजून सुटूंक ना. तशेंच राज्यांत हालीं जाल्ल्यो घर फोडीची प्रकरणांय अजून क्रॅक जावंक ना. हे कांय अपवाद सोडल्यार पुलिसांनी चडश्यो केसी सोडयल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.